महिमा तुका जेजो ग्लाव तुका जेजो वंदन तुका जेजो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। आयच्या दिसा आमकां लुकाचो वांजेल 17 अध्याय 20 आनी 30 आनी 6 म्हणसर वाक्य आज आमकां बायबलांतले वांजेलांतले आमकां आयचो संदेश दिता। आनी लूक चॅप्टर 17 वर्सेस 26 to 36 जसे नोएच्या काळार घडले तसे मनशापतीच्या काळारय घडतले। नवे तारवांत वेसो दीस पर्यंत लोक खावन पिवन आसलो, लग्न करून घेतलो आनी दितालो आनी बुडतुको लायलो आनी सगळीं नाश जाली। तशेंच घडलें लोताच्याय काळार। लोक खावन पिवन वेपार करून शेतां लावन आनी घरां बांदून आसलो, पूण लोत सोदोमा तावन भायर सरून गेल्ल्या दिसाच मळबार तावन उजास आनी गंध कसो पावस वतलो आनी सगळीं नाश जाली। हेच परी घडतलें मनशापत प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा घराच्या पाक्यार आसा तो घरा भितर आसलेले आपले आस्त बदी काडूंक म्हणून सकला देवाना जावं। तशेंच शेतांत आसा तोय आपल्या घरा फाटीं वचना जावं। लोताच्या स्त्रियेक कितें घडलें तें उगडास करा। जो कोण आपलो जीव वाचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडायतलो, आनी जो कोण तो होगडायता तो शाबीत उरयतलो। हांव तुमकां सांगता ती राती एक सांतुळणार दोग न्हिदून आसतले, पूण दोगां मदले एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले। दोगी स्त्रियो सांगता गोवंदोळ आसतल्यो, पूण एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले। खंय सुमया म्हणून शिसांनी ताका विचारलें। जेजून तांकां म्हळें, खंय मोड्या पडलां थंय गीत जमा जातलें। आज एक इल्लोसो कडक संदेश जेजू आमकां दिता। प्रत्येक जाण आमचें जिणी बदलापण ना जाल्यार, जिणी बदलून आमी एक नवें जिवीत सुरू करना जाल्यार आमी कशें नाश जातले गे म्हणून सांगता निमाण्या दिसांनी। आतां आमी पळयता कितें उगडापणाच्या ग्रंथांत आमी जायते वाचता। आमी जर उगडापणा ग्रंथ तुमी वाचूना जाल्यार वाचूंक सुरू करा। ते दाळा तातूंत कळटा कितें बुरा घडतलें गे म्हणून मुखार। आनी जाय जाल्यार तुमी जेजूचे उतरांत वाचता जाल्यार माथेवचो वांजेल 20 आनी 4 अध्यायांत ह्या विशयांत मस्त सांगलेलें आसा जेजून। निमाणे दीस कशे येतले आनी कितें बरा घडतलें म्हणून। आतां सदान माटार आमी पळोवन आसा इल्लें इल्लें घडूनच आसा, पूण कंप्लीट जावना। आनी कितलीं वर्सां येता ती कितलो काळ वसत ताका आमी नेना। आमकां तें पळोवंक मेळत गी पळोवंक मेळना गे ते आमी नेना, पूण आमी तयार आसा जें म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक। देखून आस्त बदकाक घस मारून रावचें न्हय। आस्त बदक आमचें कान घेवन तातूंत आमी आमचें जिवीत तातूंत सारचें न्हय। हें आमचें काळीज कठोर करचें न्हय, हार्ड करचें न्हय म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक। आज जेजूची उतरां हीच। लोताच्या बायलेक कितें घडलें म्हूण तुमी जाणात म्हणटा। लोताची बायल सोदोम आनी गोमोर जळचें पळयता ती वयर वेता आसतना ते पर्वता वयर ती येता आनी तेन्ना ते सगळे सोदोम आनी गोमोर जळोवन येशें पळयता आसतना ती चिंता आबा तिचें घरा आसलें अस्त बदीक सगळें कितें ताका भायर हाडूंक जावना। लोत भायर येता आसतना इमिडिएट त्या देवदूतान तांकां भायर हाडलें। आतंत भायर वचचें। तो कितले अर्दोस मागता लोत जाल्यार ना, टायम ना, देवा निर्धार कान गेला वचा आनी तांकां भायर व्हरता। आनी तांकां त्या भायर त्या गडीक पावता म्हणसर देव सोदोम आनी गोमोरा वयर तो गंध कसो पावस धाडिना, पूण ते थंय तावनी ते लोताची बायल ते फाटीं पळयता आस्त बदीक बरो जळोवन गेलें न्ही, सगळें जिवीत गेलें न्ही, वाचून उरया म्हणून तिका नाका, पूण ती थंय मिठाचो खांबो जाता म्हणटा पवित्र पुस्तक। जेजूचें उतरां आज कितलोसो लोक आमी पळयता क्रिस्तव लोक आस्त बदीकत तांचें सर्वस्व, दुडूत तांचें सर्वस्व, तांचें व्हडपण तांचें सर्वस्व, जिवितांत दिल्ले परिवर्तनाची सावळी सयत आसनासतना जियेतात कितलो गी लोक। हांकां पळोवन आमी चिंतचें आमी कितले मागण्याची गरज आसा, कितलो लोक आनी परिवर्तन जावंक आसा। आमकां क्रिस्तवांक देवाचें उतर आनी काले मिसाचें बलिदान आनी कितें आराधना परस सदांचें जालां, सवयेचें जालां आनी सवायेचें जालां। देखून आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक आमी वचना। सदांचें आनी सवयेचें आनी सवायेचें जालां। देखून आमकां सगळें आमच्या पांया तळा सगळें मेळटा। देखून हें सगळें विसरून आमी आमचें जिवीत जियेता। देखून आज एक कडक संदेश जेजू दिता। असले कोण जिवीत जियेतात संवसारा खातीर
आस्त बदका खातीर, आपल्यांत ओडपण दाखोवच्या खातीर, आपलेंत ग्रेस्तकाय दाखोवच्या खातीर देवाकत विसरोण जी येता, त्या देवाचें नांव सयत तांकां काडूंक नाका, मागणें नाका, आराधन नाका, रेतिरो नाका, गंचन नाका. आमकां पुरसोत ना म्हणून एकत पुरसोत ना. आमी बिझी म्हळ्यार वर्ड आमच्या क्रिस्तांवांनी यूज करूं नजो काय. बिझी म्हळ्यार BUSY, बिईंग अंडर सैटन्स योक, फूल फॉर्म ताचें. बिझी म्हळ्यार BUSY, बिझी अंडर सैटन्स योक. सर देवस्थानाच्या जुवाकाला आमी अर्दून आसा म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक. बिझी म्हणून सांगनाका, बिझी ना. देवान दिल्लो वेळ आसा, हर एकाक देवान वेळ दिला. तुमकां 18 वरां गळोवंक म्हण जेजून खंय सांगूं ना पवित्र पुस्तकांत. 8 वरां गळ्ळ्यार पुरो म्हणा. 8 वरां गळ्ळ्या 8 वरां न्हिदा, 16 वरां उरलेली 8 वरांत एक 4 वरां तुमच्या वैयक्तीक कितें कामां आसा तें ती करची पुरा करा. एक 4 घंटे तर देवाक दिवयेत हर एका दिसा. पूण तितलें आमकां नाका. 1 घंटोय दिवं. आमच्या घरांनी मागणें तेर्स पडपड करून जावन जालो 15 मिनटांनी एंड जावन जालें तें. असले परिस्थिती आज क्रिस्तांवांची येता जाल्यार आज तांचे खातीर आमी मागचे. आमी दुरसोन कांय फायदो ना. आमी तांकां खंडन करून कांय फायदो ना. ते कितेंच बदलावन जायना. बदलावन जाता जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या मागण्या वरवीं मात्र. देखून आज आमी संवसारांत असल्या सगळ्या लोकां खातीर मागोवंक जाय, असल्या मनशां खातीर. जेजू आज तांकां खंडन करता. लोत सदोमा भायर गेल्ल्या दिसाच मळबारतावन उजास आनी गंध कसो पावस वतलो म्हणटा. आनी ते पळयता सगळे तांकां बचाव करता देव. जर आमचे शहर आज नाश करूंक देव जर निर्धार खान गेला जाल्यार आमी चिंतया आज हांव आनी तूं बचाव जावयेत गे, ह्या जाता हांव गे. एक आमचे क्वेश्चन मार्क आमच्या जिवितांत घालया. आमी जावंक चान्स आसा गे. देखून क्लियर सांगता म्हज्या भाव आनी भयणी, आतां जायतो लोक जायतो थोडे आमच्या कॅथोलीक क्रिस्तांवनी पूण भायले दुसरे क्रिस्तांव त्या रॅप्चर्सा विशयी सांगतात. रॅप्चर म्हळ्यार अशें तें एकल्याक व्हरचें एकल्याक सोडचें. ते दिसाक रेडी आसा. तें खंडीत कोणाक पळोवंक मेळचें ना. आतांच्या काळार आसल्ल्यांक तें मेळचें ना. तें केदाळ जायत कितें जायत कित्याक म्हळ्यार जें कितें पवित्र पुस्तकांत सांगलां तातूंत आतां एक 25% घडोवन येवना. आनीक आसा न्ही थोडेशें तें पुरो घडत आसतना ताच्या उपरांत येतलें हें पुरा रॅप्चर्स म्हळ्यार तुका उखल व्हरतले देवदूत येवन. कोण बरी जिणी जी येता ते आज थोडे ताकत प्रिपेर करनासात. पूण आमी आमचें जिवीत प्रिपेर करया. जेजूक मानवचें जाल्यार एक जिवीत प्रिपेर करया. देवाक मोगाचें एक जिवीत आमचें जावं दी. कुटुंबांत मोगाचें आमचें जिवीत जावं दी. कितें राग आसा मोजोर आसा आगले सण सोडया. कितें बोक्साने दिवंक आतां दयाकरन आमी बोक्साने दिवया. कोणा कडेन बोक्साने मागोवंक आसा तांचे कडेन दयाकरन बोक्साने मागया. आमी प्रिपेर जावन रावया. तेदा आमकां कांय बेना. केदाळे कितेंय जावं दी आमकां कितें बे. आमी मेल्यारी समियाचे जियेल्यारी समियाचे सांबावलूची उतरां आमच्या जिवितांत जारी जातलीं. जर आमी संवसाराक आजुनूय लुब्धून आसों जाल्यार संवसार तुका सर्गींच्या राजाक व्हरून पावना. संवसार देवान तुका दिला जाल्यार तुजो दिसपरतो ग्रास सोडूंक, तुज्या कुटुंबाचो ग्रास धरूंक आनी थंय एक नवें जिवीत जिवन सर्गींचें राज आपणावच्या खातीर तुका देवान ह्या संवसाराक धाडला म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून म्हाका आनी तुका धाडलेलो उद्देश देवान ह्या संवसारांत येवन एक बरी जिणी जिवन परत ते सर्गींचें राज आपणावन देवा सांगता ससनाच्या ससनाक जिवोवचे भाग आमी केदें सोगडावचें नाका. आज आमी निर्धार काण घेया. आयचे दिसा हें उतर आमच्या जिवितांत काण घेवन आमी जीव वाचोवंक सोदतात नाका. आमी जीव देव जेजू खातीर होगडावंक आमी तयार जायचे. जेजू खातीर होगडावंक म्हळ्यार मुखल्या दिसांनी कश्ट येतले, अनवर येतले, दूख दोन येतल्यो. ह्यो पुराय येता आसतना आमी जीव होगडायचे पडत जेजू खातीर. कितले मार्तीर आसात, कितले आज रगत वरयलेले संत भक्त आसात पळया. तांच्या जिवितांत तांणी रगत वरयनातले जाल्यार, तांणी जेजू खातीर तो जीव दिनातलो जाल्यार आज ह्या संवसारांत भावार्थ आसचो ना. भावार्थाचें भिंत रक्ता वरवीं ह्या संवसाराक दिल्लें. भावार्थाचें भिंत जेजूच्या रक्ता वरवीं संवसाराक आयिल्लें. भावार्थाचें भिंत संत भक्त तांणी केल्ल्या रक्ताच्या मार्तीरपणांत हांव आमकां तो भावार्थ मेळ्ळलो. आमी देखून जेजूच्या येण्याक तयार जायचे. आमकां फाल्यां कितें जायत, परवां कितें जायत आमी नेनाव. देखून आमी प्रिपेर जावया आनी देवाच्या राजाचे आमी प्रत्येक जावन आमी देवाच्या राजाचे नागरीक जावया. जेजून क्लियर सांगला, तुमी सर्गींच्या राजाचे नागरीक, संवसाराचे न्हय तुमी.
देखून संसार तुमचो मोग करिना, संसार तुमकां दूख दितलो, संसार तुमकां वायट दिश्टीन पळयतलो, पूण तुमी म्हजे हांवें संवसाराचेर जैत वेलां तेन्ना तुमी संवसाराचेर जैत व्हरतल्यात. हेंच आज मतीन धरून एक नवें जिवीत, हे सोबीत जिवीत जिवंक आमी फुडें सरया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेले हांव बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमे तुजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगत जेजो भगवंती मरिय देवाचे माय आमा आपयांका तेर विनयतिकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.